कसं आता हा असा बाबा तुम्ही काय बाबा आता तुला तुझा सन्मान जाय असते ताकासला म्हणा तुझी हजार यो कुठे हो सांगते किती हाडून उदक हाडून काय च्या हाडून किती हाडून किती भितलो बाबा म्हाका कांयच नाका म्हाका कितें तरी घे न्हू थोड उदक नाल्यार कितें चाव तरी उदीक आयल्यार पुरो दिकूच जाय न्हू उदीकूच बस येता हांव उदक घेत आता बरें बाबा बाबा कितें जालें सांग देव बरें करूं जाणा बाबा हांव तुका कितें सांगूंक सोदतालो तो सांग न्हय पूण हांवूच नातो हांव तुका कसो सांगतलो पळय अंकल तुका तुज्या मनान कितें आहा तें सांगून दी कितें पळय आहा तें जाणा बाबा हांव तुका सांगोंक आयलोलो की म्हाका गरज आसा म्हणून हांवूच नको हांव तुज्या लागीं कसो सांगतलो पळय पूण कसली तरी गरज आहा अंकल तुका तें तरी सांग न्हय जाणा बाबा हांव तुका कितें सांगोंक सोदतालो पळय तें तूं सांग न्हू म्हाका कॉल येता कोणाचो डॅडीचो कॉल येता कांयच न्हू बाबा तूं उलय हॅलो हा डॅडी कित्याक फोन केल्लो डॅडी मातसो राव मातसो हांव बिजी आसा मागीर तुका हांव कॉल करता थोड्या वक्तान तुका कॉल करता ओके डॅडी फोन दवर आतां मातसो बिजी आहा सांग अंकल कितें म्हणटालोय जाणा बाबा हांव तुका कितें सांगूंक सोदतालो पळय तो म्हाका थोडेशें फक्त फोन येता हॅलो डॅडी तुका हांवें सांगलां मातसो वगत राव तुका हांव फोन करता न्हू हांव मातसो हांगा मातसो बिजी आहा करता तुका कॉल हांव वगत वगत फोन मारनाका म्हाका ओके दवर मातसो फोन उलय अंकल जाणा बाबा हांव तुका सांगोंक सोदतालो म्हाका पयशांची गरज आशिल्ली ताकाच लागून हांव तुजेशी आयलोलो कितलेशे पयशे जाल्ले तुका अंकल अंकल तुका तर खबर आसतली की कितलीशीच वर्सां तरी तुज्या हांव घरांत रावता भाड्यान न्हू जाणा रे बाबा ताकाच लागून हांव तुजेशी आयलोलो म्हाका खात्री आसलेली तूं म्हाका आदार करतलो अशें म्हणून ताकाच लागून हांव तुजे फुड्यान आयलां बाबा कितलीं वर्सां जालीं तूं आमच्या ह्या घरांत भाड्यान रावता आनी म्हयन्या तूं आमचें भाडें फारीक करता होय अंकल तुका खबर आहा तुजें भाडें म्हयन्या हांव केन्ना दवरूंक ना भाट सगळें तुजें वक्तार फारीक केल्या तुजें भाड्याचें हांव आयलोलो थोडेशे दुडू म्हाका जाय आसले म्हणून हां तर तूं भाड्याचे पयशे व्हरपाक गेल्ले अंकल तुका खबर आहा न्हू तुजें म्हयन्या हांव भाडें फारीक करता म्हणून तुका म्हयन्या हांव चॅक दिता तुजें भाडें केन्ना दवरलां दवरूंक ना न्हू म्हयन्या फारीक केलां हांव जाणा रे बाबा तूं केन्नाच आमचें भाडें चुकयना सदांच म्हयनो जाता पयलोच तूं आमकां चॅक दिता पूण जाणा बाबा तूं पळय चॅक दिता पळय ते चॅक म्हज्या लागीं पावनात रे म्हज्या पुताक तूं चॅक दिता ते सगळे म्हज्या पुताच्या एकावंटान वता म्हज्या हातान कांयच उरोना जाल्यार बाबा ताकाच लागून हांव तुजेशी आयलोलो हे थोडेशे पयशे म्हाका कॅश मेळटले काय म्हणून म्हणजे हेच्या हिशपान म्हयन्याक पयशे सगळे तुज्या चेड्या अकावंटान वयता सारकें रे बाबा ताकाच लागून हांव आयलोलो तुजेशी थोडेशी म्हाका पयशांची गरज आसलेली म्हणून ताकाच लागून हांव तुजेशी कॅश व्हरोंक आयलोलो थोडेशे म्हाका कॅश दिता जाल्यार चड उपकार जातले तुजे तूं दुडवाची पासत भियेनाका रे म्हज्या पुता म्हाका पेन्शन येता म्हटल्यार आनी 4 दीस आसा म्हाका ते दुडू आतां जाय म्हज्या पुता ताकाच लागून हांव तुजेच्या फुड्यान आयला म्हजे पेन्शनाचे दुडू आयले म्हणटच
हांव तुका ते रोखडेच हांव तुका परत दिता. तुका दुडू जाय न्हू, हांव दिता तुका, भियेना काय. पूण म्हाका सांग, इतले दुडू तुका जाय तरी कित्याक ते सांग न्हू. जाणा बाबा, म्हजे घरकान्नीचो आज 50 वर्सांचो बर्थडे. ताकाच लागून हांवें चिंतलेलें म्हज्या घरकान्नीक आज जेवणाक व्हरतलो म्हणून हांवें चिंतलेलें. ताकाच लागून बाबा हांव आयलोलो तुजेशी दुडू व्हरोन. म्हाका सांग, तुजो चेडो तुका कांयच पयशे दिना? कितें सांगतलो रे म्हज्या पुता. आज तुज्या बायलेचो दीस, जन्माचो दीस, आनी चेड्यान आयज तुका तुका हेल्प करूंक ना? म्हज्या चेड्याक खबर आसा तेज्या आवयचे बर्थडे म्हणून, आनी हांवेंय म्हटलेलें म्हज्या चेड्याक, बाबा तुजो मामाचो आयज जल्म दीस, 50 वर्साचो बर्थडे, कितें तरी आमी मामीक एक खुशाल करुया म्हणून. पूण जाणा बाबा, म्हजो पूत कितें सांगता पळय तो, म्हजो पूत म्हाका सांगता असले फालतूर म्हणून म्हजे लागीं पयशे ना म्हणून. जरा तूच म्हाका सांग बाबा, ताचो मामीचो बर्थडे करूंक ताका ते दुडू फालतू दिसले. असलीच आमी कसली फंक्शनां करतात आमच्या भुरग्यां पासून, पूण आमी केन्नाच भुरग्याक वायट म्हणिना. नाका अंकल, रडो नाका. जाणा बाबा, रडो नाका अंकल. जाणा बाबा, आमी काजा जाल्या उपरांत आमची एकवटान भुरगीं जातात. ते भुरग्याक आमी वाडोवंक सुखाची दुखाची रात दीस आमी वावुरता, कित्याक आमच्या भुरग्याचो फुडार बरो जावंक. पूण बाबा, इतले आमी कोश करून वाडोवन शिकोवन व्हडलो जातच तो पूत आमचो पूत उरोंक ना बाबा. जेन्ना पूत काजो जाता तेन्ना भायलेचो गुलाम जाता. पूण बाबा, हांव म्हणना गोवान भायलेचो गुलाम जावचो म्हणून, पूण आवय बापय त्रास करून भायलेचे सांगणे आयकून आवय बापय त्रास करप. जाणा बाबा, भुरगे ल्हान आसतना आवय आपणाच्या कुसव्यान 9 म्हयने सांबाळता. 9 म्हयने त्या भुरग्याक कुसव्यान सांबाळून जल्मान हाडटा. रातभर ती बाडी न्हिदना, ताचो कास्तीक काडटा, ताका वाडयता, शिकयता, आनी हे सगळे आमी आमच्या भुरग्या पासत करून वावुरता. जाणा बाबा, इतले संकट आमी आमच्या पुताक सांगल्यार पासून पुताचो जबाब कितें जाणा तूं म्हणटा. डाडा, तुमी आमच्या पासत कितें केला, तुमी कितें केला पळय तें तो तुमचो कायदो म्हणून. जाल्यार तूच सांग म्हाका म्हणजे पुता, तूच म्हाका सांग, हो खंयच्या बुकार बरयलेलें आसता आमच्या पुताक जाय तितले आमी पुताक दिवचे, तो आमचो कायदो म्हणून. आनी बाबा, जाणटे पिरायेर ताचो आवय बापय तांचो जाणटी जाले म्हणटकच जाल्यार तूं म्हाका सांग बाबा, भुरग्याचो खंयचो कायदो आसता? भुरग्याचो कायदो न्हय, हे जाणटे पिरायेर भुरग्यान आवय बापायचो कुयदाद करचो म्हणून. तर तूच म्हाका सांग बाबा, हो खंयचो कायदो? सारकें उलयता अंकल तूं. सांग बाबा, आमी आवय बापय खंय चुकले रे म्हज्या पुता, आमी खंय चुकले? येनाका अंकल, हांव तुका पयशे हाडटा. बरें अंकल, येता, पयशे घेता. बरें रे पुता, तुका चड आनी चड देव बरें करूं. दर्या, कसले म्हणून नशीब फुटलेले आमचे. तूं आसो कसलो फायदो रे तुज्या, कसलो फायदो? नाका अंकल, रडो नाका. ओके, हे घे दोडू, आनी हे तुका दोडू तुजे बायलेच्या बुड्ड्या खातीर म्हाजे कडून पयशे घे, म्हाजे पयशे. बाबा, तुका चड आनी चड देव बरें करूं रे. हे पयशे तूं म्हाका परत रिटर्न दिवं नाका.
हे फकत बुड्डेचे माझे कडसून गीत जाणा बाबा ते पयशे दिले म्हणून तुका काळजांत देव बरें करूं रे म्हज्या पुता काय नका पूण जाणा बाबा हांवें चिंतलेले म्हज्या कडकानीचो बर्थडे हा म्हज्याच दुडवानी कोत्तलो म्हणून जाल्यार बाबा म्हजें पेन्शन म्हाका मेवलें म्हणटच हांव तुका रोखडोच तुजे हे पयशे फारीक काय नका करता काय नका अंकल येस माझे कडसून बुड्डेची ही भेट तुका बरें अंकल बरे भाशेन वच केन्नाय पोत्ती गरज पडली माझे दार तुका सदां उक्ते आहा बरें अंकल यो तूं आतां बाबा तुका काळजांत चड देव बरें करूं रे म्हज्या पुता बरें चड देव बरें करूं बरें बरें बाबा बरें हांव येता बरें अंकल बरें यो चल बरें बरो करून हॅलो हा दादा तुवें फोन केल्लो तुका सांगलेलो मातशे वक्तान तुका फोन करता म्हणून वय रे मातसो बिजी आसलो न्हू ताका लागून तुका सांगलें हांवें मागीर फोन करता म्हणून कितें जालें सांग बाबा हांवें तुका फोन केलोलो सांगोंक की म्हाका दुडवाची गरज आसली म्हणून ताकाच लागून म्हज्या पुता हांवें तुका फोन केलोलो सॉरी दादा तुजेर उदक तापलो म्हणून सॉरी ताका लागून म्हाका भोगसावणें कर बाबा दादा कांयच ना रे म्हज्या पुता जाणा बाबा एका वय बापोय पूत कितलोय चुकी आदारल्यार आमी केन्नाच माय पाय निराशी जायना रे म्हज्या पुता म्हाका भोगशी दादा म्हाका भोगशी म्हाजे कडून चूक जाल्या दादा कांयच नजो रे म्हज्या पुता देवान तुका भोगशू कित्याक केलो दादा तुवें फोन म्हाका तें तरी सांग बाबा हांवें तुका फोन केलोलो म्हाका दुडवाची गरज आसली म्हणून कित्याक म्हजे इश्टीचे वक्ल खाला पडोन फुटले रे म्हज्या पोटा ताकाच लागून म्हाका थोडेशे पयशे उणे पडटाले ताकाच लागून तुका हांवें कॉल केलोलो ओके दादा तूं भिया नाका हांव पयशे घेवन येता दादा ओके नाका नाका बाबा आसूं म्हजे दुवेन ते पयशे म्हाका दिले म्हजे वक्ल सारकी करून हांवें हाडले आसूं सगळें जालें बाबा बरें तर दादा बरें तर दादा फोन दवरता बरें बाबा बोला कोण बरें बरें ओके धोनिया तुका हारका धोनिया तुका हारका धोनिया कसले फुटलेले नशीब म्हजे म्हज्याच घरकारीचो बर्थडे करून म्हजो पूत आसतना दुसऱ्याचे म्हाका आदाराची गरज पडटा जाल्यार इतले सकट आमी आमच्या पुता बसत करून कसलो फायदो धोनिया कसलो फायदो भुरग्यांक इतलो कास्तीक काडून वयर घालून आवय बापायक त्रास पडटा काय ते फकत आवय बापूय चडत आसता दर्या जरी तर आमी हे जाणटे पिरायेन आमकां आमच्या पूत तरी आदाराक पावना जाल्यार कोण आमकां पावतलो दुनिया आनी अशें तरी आमी मुटलेले जाल्यार पुताचो जबाब म्हाका तितलोच मेवता दादा तुमी आमचे बसत कितें केलां जाल्यार तुमीच म्हाका सांगात इतले सगोट आमी पुता पसत करून आमी खूब चुकले चडा जबाब भुरगीं तरी म्हणटात न्हय इतले सगोट करून बसत धडा तुमी आमच्या बसत कितें केलां जाल्यार आमी तुमच्या लागीं विचारतात जाल्यार पुतांनी आवय बापायच्या बसत कितें केलां हांवूच नको हे पूत कित्याक विसरतात ते आवय बापाय भुरग्या लागीं कितें विचारली जाल्यार भुरगीं म्हणटा हो आवय बापायचो खायचो म्हणून जाल्यार तुमी म्हाका सांगात तरी हो भुरग्याचो कायदो